आम आदमी पक्षान एल्विस गुम्साक पक्षाचो निमंत्रक केला. प्रकाश नायकाक सचिवाची जबाबदारी दिल्या. कूळ मुणकार एक्टिव्हिस्ट गुरू शिरोडकार आपात गेला. फुडले विधानसभा अधिवेशन आपाचे आसतले म्हूण एल्विन गुम्स उलयलो. माध्यम प्रस्नाचेर तोडगो काडपाचो यत्न करतले एल्विस उलयला. आम आदमी पार्टीन गोंयांत पक्षाची कोर कमिटी केल्या. प्रकाश नायक सेक्रेटरी, राहुल मांबरे तिजोरेर आसतलो. गोंयचो इंचार्ज पंकज गुप्ता आशुतोष बेड्या कडेन उलयलो. Elvis Gomes will be the convener of the Goa Aam Aadmi Party. Prakash Naik will be the new secretary of Goa Aam Aadmi Party. Rahul Mamre continues to be the treasurer of the Aam Aadmi Party in Goa. Then Rajshri Nagrik, Pankaj Gupta, who has been in charge as well as the chairman of the campaign committee. Pankaj Gupta will remain as in charge of Aam Aadmi Party in Goa. But Rajshri will take over as a new chairperson of the campaign committee. Plus, Pradeep Amonkar will be a new member in the campaign committee. Along with this, कूळ मुणकार एक्टिव्हिस्ट गुरू शिरोडकार आपांत पावला. कूळ मुणकाराच्या प्रस्नाचेर उपाय काडपाक ताचो खंय आधार जातलो. सांगपाक म्हाका अभिमान दिसता की आज आमचे बरोबर जॉइन जाल्या श्री गुरू शिरोडकर. गोंयभर ते भोंवन आम आदमी पार्टीची आयडियोलॉजी आनी एसटी कम्युनिटीक कशें बेनिफीट जावपाचें हाजेर विचार करतले आनी आमकां एस्पेशली तांचो हेल्प जातलो. कूळ मुणकार कायदो जो आसा ताजेर आम आदमी पार्टीचो स्टँड कितें आसचो. फुडलें विधानसभा अधिवेशन आपाचें आसतलें म्हूण एल्विस उलयलो. गेल्या 55 वर्सां जालीं आमी पळयता की आमचें स्थान खंय आसा. आज आमी खंय आसा तर आमचो जागो मजबूत करपा खातीर, गोंयकारांचो जागो मजबूत करपा खातीर आमी फुडें सरल्या. आनी आम आदमी पार्टीचें जें धोरण आसा ते चडांत चड लोकांक मान्य जाल्लें आसा आनी हो आवाज कोणशांनी पावत आसा. आनी म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्या भितर, 1.5 म्हयन्या भितर जो बदल घडून येतलो तेन्ना कळून येतलें की आम आदमीचो पार्टीचो सरकार ह्या फुडलें जें अधिवेशन जातलें, पयलें अधिवेशन तें आम आदमी पार्टीच्या सरकाराचें जातलें आनी आम आदमी पार्टीचो सरकार चलयतलो गोंयांत. पुडंटा खातीर चेतन गवस. ब्रिक्साचो शिगमो जालो, कवित्व उरलां. ब्रिक्सा निमतान उबारिल्ल्या मोबायल टॉवरांचेर आतां बोवाळ सुरू जाला. ब्रिक्साक घाल्ले मोबायल टॉवर काडचे म्हणून विलेजन्स फॉर गोवाची मागणी. ग्रामसभेक बायपास करूं नाकात, कायदो पाळात, लोकांचेर दबाव घालूं नाकात. हे टॉवर लोकांच्या आरोग्याक बादता काय ना ते जाहीर करात. लोकां मदीं जागृताय करात म्हणून विलेजस फॉर गोवा मागता. Villages of Carmona, Cavelosim, Kolva, Benaolim, Dharmapur and all these 9 villages have come together on a common issue, that is of mobile towers and river legislation. As you are knowing, we had this last time during the BRICS summit. The government wanted to force towers in the name of BRICS, but the people had opposed the towers. So we wanted to congratulate the people to withstand all the pressures that were put by the administration by means of threats to use weapons, plus using the director of panchayats to bypass the gram sabhas and the panchayats. NOCs, despite resolutions by the gram sabhas against it. So government जायती ट्राय केली इलिगली घालपाक, धमकी दिवपाक आमचे विलेजीस आहाय तांकां जायते कडेन प्रायवेट टावर्स म्हूण घातली. जायते गव्हर्मेंट लँड आहा तितूंय इलिगली टावर्स इरेक्ट केल्ली आसा. सो आमी गव्हर्मेंटाक बरे भाशेन सांगता की ही इलिगल टावर्स आहा ती सगळी काडून उडोवची. फर्स्ट फॉलो द रूल which is there, the Panchayat Raj Act, which has to be followed in toto. Do you have the monitoring equipment within the state of Goa to monitor the radiation emissions of these towers? And he clearly told me that there is no equipment available in the state of Goa, that they have to call for the equipment from NAGPO
in order to study this. If this is what is the state where they do not have the equipment itself to monitor these emissions, then on what basis are they giving permissions to set up towers, more and more towers within the state? बाणावलेचो जीव्हीपीचो आमदार कायतूक सध्या बीजेपी सारवार करता म्हणून चर्चिलान आरोप केला. पोर्तुगीज नागरिकत्वा वेल्यान कायतू अडचणीत आसतना हायकोर्टान ताका सध्या थाकाय दिल्या. चर्चिल खुश, मात अपात्र आमदार वेंचणुकेत कसो कितें रावंक शकता काय म्हणून चर्चिलाचो प्रस्न. लोकांच्या तेक्यार खंय तो बाणावले उबो रावतलो, ताका ऑपोजिशन नाच. तेज्यांनी इलेक्शनां रावपाक जात काय म्हूण तो आमदार म्हणटा आपण बाणावलेचे भुरग्यां युथाक कोणा युथा लागून त्याने केस घाल म्हणून आमी कोणाचेर केस घातना आमी लॉ मागिला जेन्ना सरपंचाक तुमी डिस्क्वॉलिफाय केले जाल्यार MLAच्यान रावपाक जात काय म्हूण जावपाक जाता हो लॉ आमी मागिला. आज ह्या लॉवाचेर BJP सरकारान आज तेका अजूनय सांबाळा. जो लॉवाचेर धोपक्याक तेका होम डिपार्टमेंटान डिस्क्वॉलिफाय केल्लो उपरांत त्याने चॅलेंज केली हायकोर्टाक. हायकोर्टान सांगून जाली 3 म्हयन्यान धाडचो म्हूण हिंगा एक वर्स काडलें आनी ही पोती केस पोती धाडल्या अजूनय लॉ क्लियर केलो ना. ताका भायर उडोवचो वो दोच म्हणून हांव तुमी केन्ना चोयलें आसतलें हांवें केन्ना बाणावलेचे आमदाराचेर केन्ना स्टेटमेंट दिलें. आज म्हाका ताणें जायत भाशेन कितें उलयलें जाल्यार इग्नोरन्स हांव तें सजमतालो आनी म्हाका तें तेजेर पोतून दिवपाक लागलें. पण आज हांव एक लागून कामाक लागून येयलो की थोडे प्रेसांनी बरयलां पेपरान बरयलां की तेगेली विक्ट्री जाली म्हणून. हांव हॅपी. सेरूल कम्युनिदादीच्या जमनीच्या स्कॅमाच्या केशींत क्रायम ब्रांचीन स्पेशल कोर्टात फायल केल्ल्या क्लोजर रिपोर्टाचेर 14 नोव्हेंबराक सुनावणी जातली. ह्या क्लोजर रिपोर्टाक याचिकादार आयरिसान हरकत घेतल्या. ह्या केशींत कम्युनिदादीचो प्लॉट बेकायदेशीर बळकायलो म्हणून टुरिझम मंत्री परुळेकराचेर आरोप आसा आनी क्रायम ब्रांच केस क्लोज करूंक सोदता. याचिकादार पुलिसांचे केस पेपर्स मागता. घेवया एक ब्रेक.